कर्नाटकान आयज काँग्रेस पार्टीक जे जैत मेळ्ळा तितून आमकां सगळ्यांक खुशी जाल्ली आसा। कर्नाटकांतली जनता, कर्नाटकांतले काँग्रेस वावुरपी, कर्नाटकांतले काँग्रेसचे लीडर हांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान परबी भेटयता। कर्नाटकांतल्या जनतेन दाखोवन दिल्लें आसा की देशांत जे हेटरेट आसा, मारपीट आसा, दबाव तंत्र आसा, फटिंगपणां आसा, धर्माच्या नांवार लोकांक भडकोवपाचे प्रयत्न जाता, हे चड दीस देशांत चलोवंक शकना, हे कर्नाटकांतल्या जनतेन आयज दाखोवन दिल्लें आसा। ह्या खिणाक हांव परबी भेटयतां काँग्रेस पार्टीची लिडरशीप, मल्लिकार्जुन खरगेजी, सोनिया गांधीजी, राहुल गांधीजी, प्रियांका गांधीजी, आमचे सुरजेवालाजी आनी कर्नाटकांतले लीडर DK शिवकुमार आनी आदले मुखेलमंत्री सिद्धरामय्याजी हांकां मना काळजांतल्यान परबी भेटयता की ते सगळे वांगडा रावन कर्नाटका खातीर, कर्नाटकाच्या लोकां खातीर वावुरले आनी कर्नाटकाच्या लोकांनी तांकां साथ दिलो। हे इलेक्शनाच्या रिजल्टान एक गोष्ट सिद्ध जाल्ली आसा की आयज तुमी फटिंगपणां, धर्म, हेट्रेट हे घेवन लोकां मुऱ्यान वचोंक शकना। 2014 तुमी जी फटिंगपणाची आश्वासनां दिल्ली, जे जुमला तुमी केल्ले, 15 लाख जावं, टॅक्साचे उतर जावं, नोकऱ्यांचे उतर जावं, ही तुमची सगळी फटिंगपणां, म्हारगाय, बेरोजगारी, खंयसरूच तुमी लोकांक रिलीफ दिवना। आनी आयज तुमकां हिमाचल प्रदेशांत जे सुरू जाल्लें जैत, तें जैत आयज कर्नाटकांत पावलां आनी हें जैत 2024 हो देश ह्या जुलूमशाही, हुकुमशाही सरकारांतल्यान हे मुक्त जावपाचो आसा आनी देशांत काँग्रेस पार्टीचें सरकार येतलें हो विश्वास आमकां आयज दिश्टी पडटा। काँग्रेस पार्टीचें सरकार जेन्ना राज्यांनी येतले, देशांत येतले, तेन्ना ह्या देशांत शांतिकाय, एकचार आनी खऱ्या अर्थान ह्या देशाची लोकशाय ही समृद्ध जातली, बलशाली जातली। आमकां गोंयांत गोंय काँग्रेस पार्टीक आयज उमेद जाता आनी आमी हीच उमेद, हीच उर्बा घेवन काँग्रेस पार्टीचो वावर गोंयच्या जनते खातीर जो आमी सुरू केला तो असोच मुखार वतले आनी आमकां खात्री आसा की गोंयची जनता सुद्दां ह्या देशांत बदल हाडपाक आमकां साथ दितली।